नमस्कार. सध्या आम्ही हा वागातोर हांगासर तुमकां सगळ्यांक खबरच आसतलें 11 तारखेक 7:30 ते 8 वरांच्या सुमारास ज्या जाग्यार सध्या हांव उबो आहा त्याच जाग्याचेर हांगासर एक व्हडलो एक्सिडंट अपघात जाल्लो आसा. त्या अपघातान जी ह्या रिसॉर्टाची जी ओनर आसा रेमी आल्बुकेर तिचो खंय तरी एक्सिडंट जावन ती ना जाल्ली आसा. तिचो खंय तरी डेथ जाल्ली आसा. त्याच कारणाक लागून आमी ह्या दिसांनी ह्या केसी फाटल्यान फॉलोअप घेत आसात. सगळ्यात व्हडली गोष्ट सांगपाची म्हणजे तुमच्या समोर की जेन्ना हो एक्सिडंट जालो तेन्ना जे गांवचे सगळे जे हांगासरले लोक रहिवासी जे लोकल्स आसात ते आमचे अंजुना PI प्रशांत देसाय हांकां मेळपाक गेल्ले. पूण 2 दीस जेन्ना मेळपाक गेले तेन्ना तांकां PI मेळोंक नासल्या कारणान ते परत तिसऱ्या दिसा गेले मेळपाक. शेवट तिसऱ्या दिसा लोकलांक PI आमचे जे आसा अंजुना पुलीस स्टेशनावले प्रशांत देसाय हे तांकां मेळले. लोकांनी काही प्रश्न मांडले ह्या केसी फाटल्यान की हो एक्सिडंट जेन्ना हांगासर जालो तेन्ना की कसो जालो एक्सिडंट, कित्या खातीर जालो, हेचें नेमकें कारण कितें आनी पुलीस ह्या एक्सिडंटाचेर कशा तरेन इन्क्वायरी करता पळय त्या खातीर ते मेळपाक गेले. तेन्ना PI प्रशांत देसाय हांच्यान तांकां आश्वासन दिलें आनी सांगलें की ह्या केसी फाटल्यान आमी सारकी थर इन्क्वायरी करता. जे आमच्या तरेन जाता तितले आमी ही केस स्ट्रॉंग करतले आनी जो एक्यूज आसा ताका खंय तरी तेजेर कितें ना कितें एक्शन आमी जरूर घेतले अशें PI प्रशांत देसायन सांगलें. प्रश्न जेन्ना PI कडेन मांडटाना अशे प्रश्न येयले की मेन मुद्दो म्हणजे तो ड्रिंक अँड ड्रायव्हाचेर एक मुद्दो येयलो. तेचेर प्रश्न काडले की आतां सध्या गोंयान सीझन स्टार्ट जाता आनी सीझन स्टार्ट जाल्ल्या कारणान जो ट्युरिस्ट गोंयांत येता तो खंय तरी ड्रग्साचें सेवन करता, अल्कोहोलाचें सेवन करता. हे कारणाक लागून हे दिसान दीस जे अल्कोहोल ड्रग्साचें सेवन जे आसा ते खंय दिसान दीस वाडत आसा आनी अशे अपघात खंय ना खंय जायत रावता. त्याच कारणाक लागून ते आमचे जे ट्रॅफिक सेलाचे जे PI आसा गौरेश परब हांकांय मेळपा खातीर गेल्ले. पूण आयज आमी संपर्क साधलो आमचे ट्रॅफिक PI गौरेश गांवसा कडेन आनी तेंच्या कडल्यान आमी जाणून घेतलें की ड्रिंक अँड ड्रायव्हाचे केसीचेर तुमी सद्या कितें इन्क्वायरी करतले पळय, कितें इन्क्वायरी करतले. तेन्ना आमकां तेंच्यानी उतर दिलें की ड्रिंक अँड ड्रायव्हाचेर आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले. जर आमकां कोण तरी दिसलो की ड्रिंक अँड ड्रायव्ह आसा जाल्यार तेची इन्क्वायरी करून तेचेर एक्शन घेतले आनी तेचें लायसन जे आसा आमी सस्पेंड करतले. आनी सगळ्यात मेन मुद्दो म्हणजे जे अल्कोमिटरूय तेंच्यांनी सांगलें की आमचे अवेलेबल आसा पूण आतां आमी पेट्रोलिंगूय वाडयतले हेचे फुडें अशें तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलें आसा. शेवटची अपडेट घेवपा खातीर आयज आमी हांगासर सध्या पावलेले आसा. जो जाग्याचेर सध्या आमी उबे आहा तोच जागो जी आमची रेमेडिया आल्बुकेर जी आसा जी ह्या रिसॉर्टाची ओनर जो इन्सिडंट जाल्लो ती खंय तरी मरण पावली आसा. आनी त्याच कारणाक लागून आयज आमी फॅमिलीक मेळपाक गेल्ले आसा. आमच्या वांगडा थेट आसात तेचे सुपुत्र, तेचे सान, तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो आमी प्रयत्न करूया की नेमके त्या दिसा जे जाला ते नेमके कितें जालें आनी ते PI वचून मेवले आनी PI तांकां कितें सांगलां आनी ते कितें म्हणूंक सोदता हे जाणून घेवपाचो प्रयत्न आमी तेंच्या कडल्यान करुया. सद्याक अशीच अपडेट तुमकां आमी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दित रावतले. पळयत रावत तुमी. हांव साई प्रसाद कुबडे, गोंयकारपण न्यूज चॅनल. तुमचें नांव सांगा. हांव लेस्टर आल्बुकेर. लेस्टर बाब, आमी ते दिसा पळयला की 11 तारखेक जो 7:30 ते 8 वरांचेर एक हांगासर एक्सिडंट जाल्लो आसा. होच तो जागो तुमचो की तुमच्या मामी वांगडा जे जालें पळय ते नेमके त्या दिसा कितें जाल्लें? त्या दिसा वागातोरान घडलें हें आय थिंक म्हाज्या लायफान हांवें हो इन्सिडंट फर्स्ट टायम पळयला आनी हें खंयच्याच कोणाक कडेन जावचें ना म्हणून हें म्हाजें मागणें आहा. एक्सिडंट जालो तो असो की गाडी वयच्यान वयली आनी तेणें आपल्या हितून नासलो, तो सेन्सान नासलो आनी तेणें गाडी डायरेक्ट हाडली आनी डायरेक्ट हाडून सारकी भितर ओडून मारली. थिंगा म्हाजी मामी आसली आनी 2 कामदारां आसलीं. म्हाजी मामी फक्त फोनार आसली, तिका कांय टर्न जावंक मेळूना कांय ना, डायरेक्ट एका हितून ती वतीक रावली. उणेच तर म्हाका म्हाज्या भयणीचो फोन येयलो, मामी शिरकोल्या, तिका काडपाक जायना. तिचो पांव शिरकोलेलो आनी ती गाडये वांगडा तशीच उरलेली.
10 मिनटां कशी जाली म्हाजी गाडी घेवन ती गाडी म्हाका ओडपाक पडली कित्याक ती गाडी इतली हेवी आसलो तो ड्रायव्हर सेन्सान नासलो तो उठय नासलो कांय खबरय नासली कितें जालां तें आनी जेन्ना ताका आमी विचारलें मातसो तरी हेल्प कर तो कांयच करूंक सोदिनासलो कित्याक तो तेज्या सेन्सान नासलो मागीर आमी ताका ट्राय केलो शिफ्ट करपाक तरी ना उपाय नासलो की म्हाका म्हाजी गाडयेन घेवन ताका ओडून गाडी भायर करून म्हाज्या गाडयेन व्हरून म्हाज्या मामीक व्हरची पडली कित्याक म्हाजी मामी पयली आसली त्या खातीर हांवें जाता तितलो ट्राय केलो सेव करपाक ड्यू टू तेजो सारको लेग सारकोच गेलोलो म्हणून हांवें ड्यू टू लॉस ऑफ लायक चड रगत व्हांवलेलें म्हणून म्हाका अर्द्या वाटेकूच सान ती म्हाका ना जाली हांव कांयच करूंक पावलो ना सेकंड थिंग हो इन्सिडंट म्हाका इतलें दुखलें कित्याक म्हाजी मामी इतली इनोसंट आसली ती खंय ना आपल्या कामाक वयर येताली आनी घरा येताली पूण तो इन्सिडंट पळयत जाल्यार म्हाका दिसना की तिका हें मरण फावो आसलें लेस्टर बाब जेन्ना इन्सिडंट जालो जेन्ना काही व्हिडिओज व्हायरल जाले त्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान अशें दिसलें की खंय तरी तो जेन्ना डायरेक्ट प्रेमायसीन भितर सरलो एक रश ड्रायव्हिंग अशें आसलें आनी ही वॉज लायक आउट ऑफ कंट्रोल टोटली आनी खंय तरी तुजी मामी ते हितून मदीं शिरकाली एक प्रश्न असोय जातालो की जे लोकलांनी मांडले PI कडेन की तेणें बाबा कितें कन्ज्यूम केल्लें एक अशें दिसलें की खंय तरी व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तो कितें तरी कन्ज्यूम केल्लें एक अल्कोहोल ओ समथींग एल्स लायक हांव तुमकां 100% सांगता की हांव जेन्ना ताका उलयलो हांवें फकत तेजे कडेन हेल्प मागलो मातसो गाडी रिवर्स काड तुजेशीन जाता जाल्यार ओ मातसो तो म्हाका इतलेंच म्हणगलो की अशें उलोवंक लागलो की वेर एम आय डीड आय पार्क माय कार रॉंग आय थिंक आय डिडंट डू एनीथींग आय डोंट नो वॉट इज हॅपनिंग वेर एम आय म्हाजे कडेन असलें उलोवंक लागलो सो तेन्ना हांवें म्हटलें हेजे कडेन आनी उलोवन कांय फायदो ना म्हाजो डॅडी येयलो आनी म्हाका म्हणकलो पयलीं आमी मामीक वाचोवया जाता तितले ट्राय करया आनी फाटीं सरया सो तुमकां सांगूंक सोदता की आल्कोहॉल मे बी आसलो तेजे कडेन अमके पर्संटेजीन पूण बट आय थिंक ही वॉज वीथ अदर सबस्टेन्सीस कित्याक तो म्हाजेशीन कांयच उलोवंक सोदिनासलो कांय करूंकूय सोदिनासलो उठोवंकूय सोदिनासलो फक्त आपल्या हितून आसलो की आपूण म्हटलें आहा म्हणून आहा तशें जाल्लें मिन्स ताका खबर नाशिल्ली की तो इवन त्याच्यात कितें घडलां ताका खबर ना पर्यंत तेणें एक्सिडंट जाला तो म्हाजी मामी थिंगा आहा भितर म्हणून शिरकल्या म्हणून ताका ते पर्यंत खबर ना तो कांयच ना इवन एक चेडूं आसले तरुणा म्हणून गेस्ट ते बुऱ्यान ताका सांगताले तुवें कितें केलां तो तरी पूण तो डिनाय करतालो की कांयच जावंक नासलें ते भाशेन हो सगळो इन्सिडंट घडसर तो जो ड्रायव्हर आशिल्लो गाडयेचो तो तुमच्या बरोबरूच आशिल्लो तो गाडयेन भितरूच बसलेलो मागीर जेन्ना गाडी ती मारल्या उपरांत लॉक जाली आमकां खूब त्रास जाले ते काडपाक तेजो मातूय हेल्प आमकां येवंक ना लेस्टर बाब जेन्ना हो इन्सिडंट जेन्ना जालो पळय जेन्ना गाडी मारली गेली एक अशें की वांगडा कोण तरी आसलो तेच्या ना कोण नासलो तो एकटोच आसलो तो एकलोच आसलो आनी प्रश्न येता की खंय तरी तेच्या वांगडा कोण रशन आसले एक बॅगाची कितें तरी गजाल येता ना कितें जाल्लें जेन्ना तो येयल्लो आनी जेन्ना आमी गाडी तेजी ओडून भायर काडली तेन्ना हांव म्हाज्या मम्मीक घेवन हॉस्पिटलांत गेलो सो जेन्ना आतां 4 दिसांनी जेन्ना येयला हांव म्हाजें सगळें पळोवपाक म्हाका अशें कळून येयलें की ते रशियन एक बॅग सोदताले भितर आनी ते कितें तरी तेजे उरलेले ते फावंड आवट आनी ते तेजे हजबंड म्हणून ते क्लेम करताले आतां जाला कितें तेणें गाडी ओपन केल्या ते गाडयेंतल्यान ताका कितें तरी मेवला ते घेवन ते येयला पूण अशें दिसता की तेणें तेजो मोबायल येयला आनी कितें ओ पयशे पडलेले ओ कितें तरी येयला बाकीच्या हितून हांव कांय करूंक म्हणजे हांव कांय नको तुमकां सांगपाक पूण कित्याक जेन्ना हांवें लोकलां कडल्यान आयकलेले न्यूजार तेन्ना इवन अंजुना PI हांवें सांगला ताका आमी हाडलेले तेज्या बॅगान कांय मेवना पूण अशें दिसता म्हाका तेणें गाडयेंतल्यान कांय व्हरोंक ना फक्त म्हाका दिसता तेणें येयला तो तेजो मोबायल अशें म्हाका दिसता तो खो भितर पावलो ते कोण आसलो म्हणजे रावतालो कोण हांगर ते वळखीचो हय तो तेज्या फ्रेंडांक मेवपाक येयल्लो पूण फ्रेंडांक मेवपाक येतालो तेन्ना तेणें आनी गाडी आनी थांबोवंक ना ती गाडी स्लोय करूंक ना फास्टय करूंक ना डायरेक्ट भितर गेलो डायरेक्ट भितर कोणाचें चुचुरेय ना कांय ना रॅश ड्रायव्हिंग जाता आमी सजमो येता केन्नाय कोण कट मारता आपल्याक वाचोवपाक वा दुसऱ्याक वाचोवपाक पूण हितून कांयच नासलें हितून इट वॉज लायक अ स्ट्रेट ड्रायव्ह डायरेक्ट भितर मागीर ती रशियन जी लेडी आहा ती कशी तिका कॉन्टॅक्ट केलो तिका जेन्ना ते कोणाक मेवंक येयल्ले तेन्ना तेज्या फ्रेंडानूच ताका सांगलें की बाबा तुवें अशें केलां आनी तुज्या हजबंडान अशें केलां तेन्ना ती धांवत येयली तांकांय खबर नासलें कितें जालां तें इन्सिडंट
आनी तितून डेथ जाल्ली म्हणून कोणाकूच खबर नासली. एवरी वन थॉट इट वॉज जस्ट अ मायनर एक्सिडंट, कित्याक फुडें कांयच दिसनासलें. आम्ही जशें पळयलें की पियेन सांगलें की ते बॅग एक बॅग मेवलें आनी त्या बॅगान सध्या कांय मेळोंक ना म्हणून. तुमी संपर्क साधलो पीआय कडेन? कसलो सॅम्पल? संपर्क म्हणजे कॉन्टॅक्ट केलो पीआय? इन्व्हेस्टिगेशना ना पळय, खातीर जेन्ना हांव पुलिसांक पोस्टमॉर्टमाक गेलो तेन्ना पीआय म्हाजेशीं पर्सनली उलयला. पीआयन म्हाका कितें सांगलां, तुका कितें जाय, कितें आहा इन्व्हेस्टिगेशनान, तुका कितें जाय आंकडांक येवन सांग म्हणून. आपूण इन्व्हेस्टिगेशन सगळें करता, आपूण चड सांगूंक शकना कित्याक इन्व्हेस्टिगेशन दुसऱ्या पर्सनाकूय चान्स पडटा आपल्याचो सही दिवपाक. सो जितलें सांगूंक जाय तितलेंच सांगलां. म्हाका सांगलां तेणें इवन पर्सनली, हांवें ताका सांगलां हांव ताका मेळपाक इधर फाल्यां मेवतलो आनी विचारतलो ताका कितें जालें आनी म्हाजें म्हणणें तेजें. पूण तेणें म्हाका एश्युरन्स जाला की आय वोंट स्पेर एनी वन, हुएवर इज इन दीस वी वील गेट. हांवें पीआयक फुड्यान हांवें सांगलेलें आहा तो हितून नासलो, तो आनी कितें हितून नासलो, कित्याक म्हाजेशीन अशें घडलां. कित्याक हांवें तेजे कडेन हेल्प मागलेलो, फकत हेल्प मागलेलो गाडी भायर काडपाक, पूण तेणें म्हाका सांगलें अशें. सो जेन्ना हांव एक्सिडंट जाता आनी तो म्हाका हेल्पूच करूंक शकना आनी गाडयेंतलो भायरूय सरूंक शकना जाल्यार तो आनी म्हाजो कांयच करूंक शकना न्हू. सो ही इज नॉट बॉर्डर्ड अबाउट लायफ. तशें जाता. सो एक डावट निर्माण जाता की खंय तरी अल्कोहोलाचे जे सेवन आहा ते तेणें करूंक ना, खंय तरी समथींग इट वॉज समथींग एल्स. पण अल्कोहोल तेज्या बॉडीन मेवतलेच, कित्याक ते अरावंड टायम लागता म्हणजे फूल क्लीन अप जाता. बट डेफिनेटली अदर सबस्टेन्सीस येस म्हणपाक, कित्याक इन माय एक्सपिरियन्स आमी हिंगाच वाडलेले आहा. आमी लायक द सन ऑफ द सॉयल म्हणजे हिंगाच भोंवलेले, हिंगाच वाडलेले. आमी सगल्यांक पळयता, सगळे वस्तू तेजी ज्या भशेन कंडिशन आसले तेज्या कंडिशनान नॉट हांवूच नासलो, म्हाजे फ्रेंड जेन्ना हेल्प मागताले तेजे कडेन बाकीचो लोक आसलो तेन्ना तो कांयच हे करिनासलो आनी तेजे वागणूक सारकें तशेंच आसलें की तो हेल्पी करूंक शकना, तो वाऱ्यार आसलो. ही वॉज नॉट इन हिज सेन्स. ही वॉज नॉट इन हिज. ओके, तुमची कितें आतां मागणी आहा? कित्याक आमी पळयला एक मेन मुद्दो असो येता की केन्नाय म्हणटात की जेन्ना ड्रिंक अँड ड्रायव्ह जाता वा रस्त्यार कोण आसलो तेन्ना रस्त्यार मनीस सेफ नासता. पूण आयज आमी पळयला की स्वताच्या प्रॉपर्टीन पासून मनीस खंय तरी सेफ ना. पळय, एज अ विलेजर आनी ऑल्सो आमी हिंगाच वाडलेले आहा आनी टू प्रोटेक्ट अ विलेज, स्पेशली आमचो वागोतोर, आतां खूब कितें कितें आमकां दिसून येता. म्हाजें म्हणणें हें आहा की जेन्ना असले इन्सिडंट जेन्ना जाता, पुलीस हॅज टू इन्व्हेस्टिगेट व्हेरी थरली इन ऑल एंगल्स, ऑल एस्पेक्ट्स आनी कोणाकूच स्पेर करून, वेदर इट इज अ मायनर थिंग ओ मेजर थिंग. कळ्ळें न्हू? खंय तरी कितें बसता, कित्याक फर्स्ट येता आमचो लोकल. आमी रावलेले, आमकां हिंगा जिवंक जाय. आमकांच आमच्या घरान तर जिवंक आमकां तर रायट मेळना आनी आमकां सोंपें मेळना आनी हे सगळे येवन तर आमकां त्रास करता जाल्यार आमी आमच्या वाड्यान आमच्या घरानूच सेफ ना. तशें जाता. सो म्हाजें कितें म्हणणें आहा, हांव पीआयक आनी सगळे डिपार्टमेंटाक इतलेंच सांगता की जेन्ना असलें इन्व्हेस्टिगेशन जाता तुमी थारली करचे आनी जे जस्टीस मेळोंक जाय, स्पेशली फॉर माय मदर, इट शूड बी करेक्टली रायट एंड आय शूड फील ग्रेट फॉर इट. ग्रेट म्हणजे हांव सॅटिस्फाय जावंक जाय. जाल्यार नाजाल्यार हें मरण कितें जालां तें एग्जाम्पल तर दुसऱ्यांक तर मेळना जाल्यार इट वील बी जस्ट लायक अ वेस्ट. सो